माझं नाव बरखा देवी. काल रात्री आमच्या हाऊसिंग बोर्डात एक इन्सिडंट झाले. अहमद तेवढी मजत द्या सो ताका काल रात्री मारला, खूप मारला, रॉड आणि बी मारला. 4 भुरगे मेळून. तेतूंतल्या 3 भुरग्यांचें नांव आमकां खबर ना. एकट्याचें नांव ताका आरके म्हणटा तो हाऊसिंग बोर्डाचो. इतलेंच आमकां लक्ष्मीनगर. एक्चुली ताजें काय मॅटर नासलो. तो भुरगी आपल्या हे बंद करून तो फ्रेंडा वांगडा आपले येतालो रिटर्न. घरा येताना ताका तेंच्यांनी मारला. ताकाय मारला, त्याच्या फ्रेंडाकूय मारला, संदेश सालकर म्हणून. तेंच्यांनी आतां इतली इंजर्ड आहा की खूप क्रिटिकल कंडिशनान आहा. सो आय जस्ट रिक्वेस्ट की तांकां जाता तितलें म्हणल्यार तेंचे केस तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाय. राती इन्सिडंट कितक्यांक हो? इन्सिडंट हो आमचो 2:30-3 सुमार. कित्याक झगडी कित्याक जाली? ते कितें तरी पयलीं एक बाबू म्हणून तो आरकेचो भाव, तेजे कितें तरी मॅटर जालें. तो फोनार कितें तरी गाळयो बिळयो सांगतालो आनी धमकी बी दितालो. तेजे कंप्लेंट बरोवपाक गेल्लो म्हजो ते अहमद देवळी. सो तो कितें करूंक लागलो, तो गाळयो बिळयो घालूंक लागलो म्हणून सायबान ताका भितन घातलेलें. ते भितन घातलेलें म्हणून तो काल ताका बेल मेळ्ळी दिसता. तो बेल घेवन तेंच्यांनी राती हे इन्सिडंट जालो अहमद देवळी वांगडा. आता ते इंजर्ड झाले ते खंय आसा? दोगी जाणां बांबोळ्या. खूप सिरियस आहा. नाव कितें? अहमद देवळी आनी संदेश सालकर. इंजर्ड कितें जालें तांकां? खंय लागला मार? ब्रेनाक लागला. ब्रेनाक सगळे तेंचे क्लॉट्स बी जाल्ले. ब्लड क्लॉट्स. ऑपरेशन आणि त्याच्या तकलेतले ना हाड सुद्धा मोडलेले असा. डॉक्टरांनी सांगला की तो केन्ना हाड मोडला, ती उडयला आणि ते पोटान दवरला. आता ते पोटांत सारको जायत जाल्यार ते पोटांतले तो कोमांनी वचूंक शकता अशें सांगला डॉक्टरान. आता कितें करपाचें आमी? हांगासर कितें करतले तेंच्यांनी? आयज धरून हाडटले आनी फाल्यां सोडटले. फाल्यां म्हाज्या चेड्याचो खून जावंक शकता. कोण एक्शन घेयना हांगासर. आता गरीब आसा म्हणून आमी कितें करतले? आमी हाती वयल्या पोटाची. गरिबांक अशें करपाचें नासता. हांगा न्याय दिवपाचो आसता आमकां गरिबांक. आनी तेणी तेचें कांयच करूंक नासलेलें म्हाज्या चेड्याक. तो बाबडो आपले गॅरेजीन आसता. तेची काय फॉल्टूच नासली जाल्यार. तो कांयच मिस्टेक नासली. तो बाबडो येतालो घरा कडेन. अचानक तेंच्यांनी अशें केलें तेज्या वांगडा. तुमच्या झगडीपणांक तेंकां जरा न्हू ना बेश्ट ताका कित्याक दिलें? म्हाज्या चेड्याची कांय चुकूच नासलेली. तुझ्या चेड्याचें नांव कितें? अहमद देवळी. आणि तुमचें नांव कितें? म्हाजें नांव अविना देवळी. हांव तेची आवय. आणि दुसरो आसा तेजो? तेजी संदेश साळकर. तेंचो कोण आसा हांगा? तेचो हांगा कोण ना. तेची आवय बापूय पिड्यार जाल्ले आसा. तो बाबा एकटोच आसा. तेची भयणी लग्न करून दिलं ते येयले आतां थंयसर. तेजें ऑपरेशन करून गेला. आता पुलीस गेले स्पॉटार न्हू, थंय कितें मेळ्ळें तांकां? 3 मोबायल गावला तांकां आनी रॉड गावली. मोबायल कोणाचे? एक माझ्या चेड्याचो, एक ते संदेश साळकराचो आणि एक ते म्हाका दिसता ते मारता तेंचो आसलो. मारला तेंचो आसलो. मोबायल तांचो आनी रॉड बी थंय जाली. रॉड बी मेळ्ळा. तुमचें नांव कितें म्हणलें? म्हाजें कैसर देवळी. आणि तुमचें मॅडम? बरखा देवळी. हांव तेजी बाबी. ह्यो तेचो बापूय, हांव आवय, हे भावजय आणि ती भयण. आता अरेस्ट केला म्हणून? कोणी अजून करूंक ना. तेंकां कांयच फरक पडचे ना. तो मेलो सुद्धा जाल्यार हांगा कोणाक कांय फरक पडचे ना. इतलो ताका मारला तेंच्यांनी धरून. हांगा मारला पळय ते दोळे तेचे अशे भायर पडल्या सारखे जाले. इतकी काळी पीठ जाला. हांगा मारला ते दोतोर म्हणटा कितें तो कोमान वचूंक शकता. आतां आमी करतली कितें? अर्दी बॉडी काम करना तेजी. सो वी वॉन्ट ताका एक्शन घेतलेलें. बरे भशेन तेजें एक्शन घेतलेलें आनी कोण आहा तांकां सोदून काडलेलें. तेच आमकां इतकेंच जाय. ताका कोणी मारला पळय तांकां हेंच्यांनी अरेस्ट करपाचें आनी तांकां सजा दिवपाची. नाल्यार आयज धरून हाडलें आनी फाल्यां सोडलें अशें करपाचें ना. आनी सेकंड थिंग दिलें जाल्यार परत आनी फाल्यां आनी कितें तेजें केन्ना रातचें बी भोंवता. तेची गॅरेज आसा. तो खंय हांगा थंय गाडी बिडी हाडूंक वयता. तेंच्यांनी ताका मारून बी उडोवंक शकता. आमी रात तुम्ही पळयतात GNH.